ही निटाची तयारी करता आसतना कोविडाचो काळ आयलो सामको म्हणजे तुगेले मेन 11वी-12वी. सो हो कोविडाचो काळ म्हणजे कोविड बेजिकली पॅन्डेमीक हें श्राप आशिल्लें काय वरदान आशिल्लें? म्हजे खातीर तें वरदान आशिल्लें. खुबशे भुरगे म्हणटात की तें एक श्राप आशिल्लें आनी हांवें खुबशे अशे सिटींतले भुरगे जे म्हजे फ्रेंड आशिल्ले बरे बरे बोर्डांतले ICSE CBSE हांव तांचे कडेन अशें उलयता ते म्हाका सांगताले की तूं कितें कसो करून करता रे, तूं काणकोणच्यान येता हांगा एटेंड करता क्लासी आमच्यान जायना आनी हें ऑनलायन म्हणटकीर ते सांगताले की वी कुडंट स्कोर वेल, आमच्या लक्षान वचना कितें शिकयता तें. पूण म्हाका दिसता ऑनलायन जाल्ल्यान खूब फायदो जालो. ऑनलायन जाल्यान एक फायदो म्हणजे आमी जे शिकता ते ऑडियो विज्युअल मिडियमांतल्यान आमकां शिकपाक मेळ्ळें आनी तातूंतल्यान एक बरी अंडरस्टँडींग जाता. लर्निंग स्पीड इनक्रीज जाता आनी चड आमी शिकपाक शकतात कमी टायमा भितर. खंयचो एक टॉपीक समज आमकां शिकयलो बायोलॉजींतलो जाल्यार तातूंतलो तो पर्टिक्युलर टॉपीक आमकां सर आमकां व्हिडिओ दाखयतालो. सो एक खंयचो ऑर्गन आज शिकयलो, ऑर्गन सिस्टम शिकयलें जाल्यार ते कशें फंक्शन जाता, खंयची बॉडी पार्ट कशी मूव जातात, तांचें फंक्शन कितें सगळें आमकां थंयच्यान ताजो खूब फायदो जालो. तशेंच आतां लँग्वेज म्हळें जाल्यार लँग्वेजीन कशें तुमी बरे तरेन लॅटर बरोवपाक शकतात, एसे बरोवपाक शकतात. ताका एक वेगळे वेगळे आमी न्यू आतां अपडेट जायत आसता. सो ते आमी ऑनलायन खूब रिसोर्सीस आसात तातूंतल्यान आमी ते घेतले. अशें करून आमकां खूब फायदो जालो. आनी मेन म्हणजे म्हजो ट्रॅव्हलिंग टायम वाचलो. हांव जर हांगच्यान पैंगीणच्यान म्हणजे जे काणकोण टू मारगांव म्हाका बसीन जर वतलो जाल्यार 2 तास तरी लागता आशिल्ले. 2-4 तास म्हणजे सेव जाले दिसाचे. सो ते म्हजे खातीर खूब आशिल्ले. खास वेळापत्रक बी कितें केल्लें, टायम टेबल? ना, टायम टेबल हांवें असो केलो ना. हांव पयलीं करतालो पूण फॉलो केन्ना करप जायना आशिल्लो. पूण म्हणजे एक मना भितर एक टायम टेबल फिक्स आसतालो की हांवें म्हजो हें शिकपाचें आसा, हो आज पोर्शन कंप्लीट करपाचो आसा, हो टॉपीक उरला, खंयचे म्हजे वीक पॉयंट्स आसात ते म्हजे लक्षान आसताले आनी हांव तें स्टडी करतालो.